गांवठी लायता आनी हे गांठी लायता. गांवठी मातशे तांची मेहनत मातशी खूब म्हटल्यार लागपाकूय मातशी हें जाता आनी मेहनत खूब म्हणून मातशी हें जाता. कितें सांगपाचें म्हणल्यार कितें गांवठी हेल्थाक बी बरें अशें हें करतात. आनी ह्यो हेच्यो व्हडले आमी हेच्यो हाडटा आपल्या पोमेत फोमेतांतल्यो त्यो फोमेतांतल्यो हाडून हें बरें मेळटा आमकां. पिकूय बरें मेळटा. हें आसा ताका मार्केटाक रेटूय बऱ्यो मेळटा आनी त्यो फायद्यार म्हणल्यार कश्यो त्यो मेहनत करीत जाल्यार खूब फायदो मेळटा म्हणजे बरें मेळटा तो हें. ग्रीन म्हणजे हिरवी मिरची आणि सुकी मिरची किंवा तांबडी मिरची हे दोनूय प्रकार जे आसा पळय ते गोंयान आदी पासूनच खूब प्रमाणात लायतात लोक. आणि ही जी मिरची जी आसा ती आमच्या जेवणान एक वेगळे तरेची टेस्ट हाडटा. आतां लोकांचो ट्रेंड जो आसा हालींच्या दिसांनी तो मिरची खूब प्रमाणात लावपाचो आसा, कारण ताका मार्केटूय बऱ्या पैकी आसा, दरूय मेळटा शेतकऱ्यांक. ते लायल्या उपरांत एक 4 पयशे मेळटा सुद्दां. आनी पावसांतली शेती जाल्या उपरांत चड करून रबी सिजनान म्हणजे थंडेच्या दिसांनी लोक हें पीक जें आसा पळय तें हमखास घेता. आतां हें पीक जें आसा पळय तें वाडत गेल्ल्या कारणान हायब्रीड चिली जी आसा म्हणजे संकरीत जाती ज्यो आसा त्यांचोय बी आस्पाव खूब जाल्लो आसा. गांवठी मिरची त्याच बरोबर संकरीत मिरची सुद्दां लागवड खूब प्रमाणान लोक करता. संकरीत मिरची जी लागवड जर केली जाल्यार ती आमी पयस लावपा खातीर लोकांक रिकमेंड करता, कारण गांवठी मिरची लागीं जर लायली जाल्यारूय आमकां उत्पन्न मेळटा, पूण संकरीत ही 1.5 हात पयस जर लायली, ओळीन लायली, एका भर दिली जाल्यारूच ती बऱ्या प्रमाणान लागता, खूब प्रमाणान लागता. आनी मिरची जी आसा ती आतां गोंयान पयलीं आमी फक्त आमच्या मसाल्यांनूच वापरताली सुकी मिरची, पूण आतां ग्रीन चिली जी आसा आनी त्या ग्रीन चिलीचो पेस्ट जो आसा तोय बी वापरपाचें खुबशें प्रमाण वाडलेलें आसा.